सरकारच्या आणि हायकोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे मेन रस्त्याचेर ऑब्स्ट्रक्शन हे कितेंच आसूंक जायना आनी खंय पुतळे घालचे न्ही ही तांची गायडलायन आसा आनी म्हणूनच आमी हो जो पुतळो जो उबो केल्लो त्या पुतळ्याक आमी ऑब्जेक्शन हाडलें फक्त केवळ ते कितें एक्सिडेंट घडून येवचे न्ही कोणाक ऑब्स्ट्रक्ट जावचें न्ही म्हणून आमी शिवाजी महाराजाच्या अगेन्स्ट केन्नाच ना आनी ताजो पुतळो उबो करपाक आमी केन्नाच अगेन्स्ट नासले पण बिचोली बचाव अभियानान हाका फक्त केवळ विरोध केलो की तो एक्सिडेंटल झोन जावंक शकता तो सारको प्रॉपर हाजेर जाग्याचेर ना म्हणून आमी तांकां ओपोज केल्लो आनी आयज ताजे प्रत्ये हांगा जे दिसून आयिल्ले आसा कारण एक जल्मी म्हणून भुरगो त्या पुतळ्या कडेन थंय एक्सिडेंट जालो आनी ताका विनाकारण आपल्या बाबड्याक पांय वगडोवन बसचें पडलें ताका ह्या गोश्टी खातीर जबाबदार कोण हाचो शोध घेवंक जाय म्हाका जाल्यार दिसता मुन्सिपाल्टीन तांकां परमिशन दिला PWDन तांकां पुतळो घालपाक परमिशन दिला आनी जांच्यांनी जबाबदारी घेतलेली ह्या गोष्टीक हे सगळे जबाबदार आसा आनी हांचेर म्हाका दिसता हाज्या ताज्या कुटुंबान ताजो एक्सिडेंट जाला ताज्या कुटुंबांनी हांचेर केस फायल करूंक जाय. काल जो हांगा पुतळ्या कडेन एक्सिडेंट जालो तेका खूब इश्यू जालो की आमी पयलीं ऑब्जेक्शन घेतलेलें एक बिचोली बचाव अभियान आहा तेंच्यांनी आनी तो रॉंग आसा अशें ते म्हणटात ताजेर कांय विचार करिनासतना पुतळो घातला ताज्या बद्दल कितें म्हणटा तुमी? छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसून त्या स्पॉटाचेर जवळ जवळ 6 वर्सां जाले तो पर्यंत अशें कांय दुर्दैवी घटना कांय घडोवंक ना म्हणजे एक्सिडेंटा बद्दल म्हणटा म्हणटा पण काल दुर्दैवान एक एक्सिडेंट जालो कोणाची चूक ती खबर ना आनी एक्सिडेंट हे कोण मुद्दम करिना पूण ती चूक करतना तो एक्सिडेंट जाता आनी त्या भुरग्याक काल दोनी पांय काल तेजे फ्रॅक्चर जाल्लेले आसा तेज्या बद्दल हांव खरेंच दुख्ख व्यक्त करता की त्या भुरग्या बद्दल की ताका इंजरी जाली म्हणून. प्रश्न येता बाबा परत अशें आतां एक्सिडेंट घडटलें काय कितें पूण म्हाका एक दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या बद्दल कोणाची दुमत ना पण समजा कोणाक एक्सिडेंट भंय दिसता ते एक्सिडेंट स्टॉप करपाक किंवा न जावचें म्हणून ज्यो काही त्रुटी आसात त्यो त्रुटी आमी प्रेस करपाचो आतां प्रयत्न करपाक सुरवात केल्या. PI ट्रॅफिक पुलीस PWD मुन्सिपाल्टी आनी हांव अशें धरून एक बैठक सोमार किंवा मंगळारा मुन्सिपाल्टीन घडोवची वयतली ज्या हेतून आमी भर दितले तो ट्रॅफिक सिग्नलांचेर चारूय बाजूनी ट्रॅफिक सिग्नल बसोवन ट्रॅफिक कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करतले. त्या जेन्ना पुलीस आसतात पळय कितें कंट्रोल जायना तेन्ना जी दुर्दैवी घटना घडली त्या बद्दल हांव खरोखरच खेद व्यक्त करता आनी प्रयत्न करता की त्रुटी ताबडतोब कमी करपाच्यो आनी ज्या हे सर्कल सेफ जावचें कोणाक दिसता की सर्कल डेंजर आसा म्हणून ताजें सेफ जावचें आनी हेज्या फुडें अशें इन्सिडंट घडचे न्ही हेची नोंद किंवा अशें जावचें न्ही हेच्या बद्दल आमी केअर घेवपाचो प्रयत्न सगळ्या डिपार्टमेंटात करपाचो आमी प्रयत्न करतले. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्पर्शान ही भूमी पावन जाल्ली आसा आनी खूब अशी मागणी आसली की पुतळो ह्या शहरान जावचो म्हणून आनी आमी जर पुतळो बसयतले ह्या शहरान तर तशी जागा आनी खंयच्या जंक्शनाक मेळना कित्याक गाडयेक टर्न करपाक जे कितें हें लागता एरिया लागता ती जपून मेळना आपल्या थंयसरूच पूण सगळ्या त्या हितून भितरल्या भितर हें जे जंक्शन हें बरें आसलें आनी तें धरून आमी सगळ्यांनी तो पुतळो छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळो त्या ठिकाणी बसयलो. एक अभिमान आसा एक सोदऱ्यान भरू पडलेली आसा पण ह्यो सगळ्यो विचित्र घटना ज्यो घडटा पळय तेन्ना वायट दिसता पण अशें घडचें न्हू हेची पुरेपूर काळजी घेवपाचो प्रयत्न आमी हेज्या फुड्यान करतले. ह्या कोविड-19च्या हेतून ह्या आक्रमणाक जवळ जवळ 20-25 दीस सगळ्या कामां ठप्प जाल्लीं पण जी कामां बंद जाली आयज ती हळूहळू आयज सुरू जाल्ली आसा. वाळशी टू महामायाचें काम परत एकदां सुरू जालें बंद पडलेलें तें फायर स्टेशनचे भितरचें काम बंद पडलें तें परत सुरू जाल्लें आसा. शाळेचें काम सुरू आसा मार्केटांतलें तशें आसा तें परत कामां सगळीं मार्गी लागलेलीं आसा. सेकंड टप्प्याचें कॉन्ट्रॅक्टर ना जें काम सुरू केल्लें तें परतें काम सुरू जातलें पूण तशें बंद पडचें ना. नव्यो गायडलायन ज्यो आसा ह्या कोविड-19 बद्दल ह्यो आमकां आशा आसा की पंतप्रधान फाल्यां किंवा परवा नवीन गायडलायन ज्यो सेंट्रलांतसून स्टेट गव्हर्मेंटाक येतल्यो ज्या हितून म्हाका दिसता की कांय शिथिलताय येतली
आणि त्या हितून जे कितें वेव्हार सगळे ठप पडल्या ते सगळे वेव्हार परत सुरू जावपाची आशा आसा.